भोमानीस निखिल देसाई सर IAS तांकांय हांव वेलकम करता. त्याच बरोबर तुमचे सगळ्याचे लाडके म्हणल्यार जाता RDA डिपार्टमेंटाचे मॅडम दीपाली नाईक, सो तांकांय स्वागत करता. आणि आमचे असिस्टंट डायरेक्टर सोनिया कुंकळकर हांकांय वेलकम करता. त्याच बरोबर आमचे ऑफ स्टेज म्हटले जाल्यार कमी जावपाचे ना, पण जेणी आपले हांगा विचार मांडले आणि तुमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन केले आणि एक विजन कशें आसपाक जाय, आमचे विजन फुडें कशें आसपाक जाय आणि आमी खंय कमी पडटात आणि कितें करपाक शकतात, जेणे करून जे आमचे हे हँडलूम टेक्सटाईल हँडलूमाचे जे प्रयत्न आसा सो ताका मार्केट दिवपाचे आणि तेजे प्रमोट करपाचे, त्याच बरोबर वेगळे वेगळे तेतूंतल्यान आयटम्स करपाचे आणि स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर प्रयत्न कशे करपाक जातात ह्या खातीर तुमकां आमचे मदीं तुमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे पयले सुवातेर म्हणजेच आमी ZP डॉक्टर गौरी शिरोडकर सो हेका हाडले, कित्याक तेंचे कडेन एक अशी सोसायटी हँडलूम सोसायटी आसा, सो तेणी तितूंतल्यान म्हाका दिसता 7 कडेन तेंचे सेंटर्स आसा, सो तेणी आपले मार्गदर्शन केले, सो तांकांय हांव वेलकम करता. सो त्याच बरोबर आमची डॉक्टर स्नेहा भागवत, सो तेंचेय अशे लूम सेंटर्स आसात आणि तेंचे प्रयत्न आसा की हे दायज आसा ते फुडें व्हरपाचे. वर्मा डिमेलो हे तर तुमकां सगळ्यांक वळखतात, सो ते पयलीं साकून आणि तुमच्या बरोबरय आसा अशें दिसता म्हाका, सो तांकांय हांव वेलकम करता. फुडें आमचे हे दायज टिकोवन उरपाचें काय कितें आणि आमी टिकोवन उरपा खातीर कितें करतले, सो हेजेरय आमचो विचार आसा आणि ह्या खातीर हे ल्हान भुरग्यांक, स्कुलाच्या भुरग्यांक, कॉलेजीच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक आणि तेतूंतल्यान तांकां उमेद हाडपा खातीर आमी गोवा बोर्डाक उलो मारलो आणि सो तेंच्यान आमचे मदीं अशे टायअप जावन आमी हे NSPFाक कशें इंट्रोड्यूस करपाक सोदतात, सो हेय सर आमी तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केले. सो आणि रिसंटली आमी MOU तेंचे कडेन सायन करून सो आमी NSPFाक इन्क्लूड करपाचो आमचो प्रयत्न आसा सर. सो त्याच बरोबर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सो ह्या हांगाय ऑफिस आसा अशें म्हणून आमकां थोड्यांकच खबर आसतलें, पूण हो ट्रेड आमी कसो जावपाक शकता आणि जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जे विजन आसा की $100 मिलियन एक्सपोर्ट करपाचे, सो हे एका एड ऑन करपा खातीर तेंच्यांनी हांगा आमकां मार्गदर्शन केले, सो तांकांय हांव वेलकम करता. नॉट द लिस्ट, पूण तुमी सगळे हांगा मोठ्या संख्येन येयली, आपलो टायम दिलो आणि ह्या उत्साहाक तुमी आनंदान सेलिब्रेट करतले आणि कितें तरी शिकोवन सो आपले जे कितें करता सो तेच्या परस आमी हानी कितें करपाक जाता हे शिकतले. सो आनीक आनंदान जावन वयतली, हो आयचो दीस बरो हँडलूम डे सेलिब्रेट जातलो अशी अपेक्षा दवरता. सो परत एकदा हांव सराक डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक तेणी आपलो टायम दिलो तुमच्या खातीर, सो परत एकदा तांकां वेलकम करता. त्याच बरोबर आमचे सेक्रेटरी हेर वांगडी सो वेलकम करता आणि माझे 2 शब्द सोपयता. थँक्यू. देव बरें करूं सर. माझे वेळे सगळे मानेस्तांक आमी आमच्या हँडीक्राफ्ट आर्टिस्टांनी तयार केल्ली फुलां भेटोवया आणि तांकां स्वागत करूया. पयले सुवातेर राविणी मॅडम स्वागत करता भोमानेस्त मुखेलमंत्री सराचे. बारीक पाइप्स असतात ते क्लीन करपा खातीर जे मटेरियल वापरतात त्या मटेरियलान ही फुलां केल्ली आसा. खूप सुंदर अशी फुलां दिसता. प्रज्ञा मॅडम स्वागत करता सेक्रेटरी सर श्री निखिल देसाई IAS हांचे. अनिता मॅडम स्वागत करता मॅडम दीपाली नाईक हांचे. लक्ष्मी स्वागत करता संचालक सर श्री सगुण वेळ हांचे. आणि श्रद्धा स्वागत करता असिस्टंट डायरेक्टर सोनिया कुंकळकर हांचे. सगळे मानेस्तांना मागता की पारंपरिक पद्धतीने दिवली पेटोवन या 12व्या राष्ट्रीय हातमाग दिसाचे सुंदरशी हातमाग हो वस्त्र निर्मितीचो उद्योग तर आसाच,
पण तो भारताच्या संस्कृतायेचो परंपरेचो आणि स्वावलंबनाचो जितो असो धागो आसा अशें म्हळ्यार चुकीचें थारचें ना. प्रत्येक विणीत कश्ट आसा ते दिसता, कौशल्य आसा आणि भारतीय अस्मितेचो अभिमान सुद्धा प्रत्येक विणीत आसा. Voma ma'am, please join. Every hand-woven fabric tells us a story of culture, craftsmanship, and resilience. Let's honor our weavers and pledge to support Vocal for Local movement by embracing the beauty of handloom. Thank you so much. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता मॅडम दिपाली नाईक हांचे लागीं डिरेक्टर DRDS साउथ की तुमी उलोवप करचें. एकदम पॉइंट्स वरून आलेले. Respected dignitaries on the days, Honorable Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant, Nikhil Desai, Secretary Textile and Khadi, Sir Sagun Nere, Director, Supriya Madam, Priya Madam, and dignitaries of the days, आणि माझी बरोबर वांगडी काम करपी बाय वर्मा मंडे मेलो मॅडम, स्नेहा भागवत मॅडम आणि आमची ZP जी गौरी शिरोडकर आणि सगळी म्हजी भयणां जी हांगा आयिल्ली आसा, खंयच्या ना खंयच्या तरी रुपान तुमी म्हाका मेळिल्ली आसात आणि आमी ह्या हँडलूम इंटरनॅशनल डे जे आमी आज सेलिब्रेट करतात ते फुडें कशें व्हरप आणि ताजो कसो बरो जो आमी वेव्हार करूं शकता, जो तेजो जोपासना करूं शकता ती करपाक आमी फुडें सरिल्ली आसात. आतांच हांवें खुबश्या म्हज्या भयणांक पळयलें की तांचो एक्सपिरियन्स, तांचो अनुभव आणि तांणी जे कार्य करता आसतना घेतिल्ली खुबशी झटपट धटापट कितें कितें तांणी धडपड केल्ली, कशी फुडें पावली आणि तांचो अनुभव आयकतना कळून आयलें की आमी खंय आमकां चड लक्ष दिवचें पडटलें, खंय आमी आमकां तांकां आदार दिवंक शकतलीं. हांव मुद्दम हांगा जे तांचे कितें सजेशन आशिल्ले तेच मुद्दम तांकां सांगपाक पळयता की आमी रुरल डेव्हलपमेंटाच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन जे हेडेड बाय अवर ऑनरेबल CM हू हॅज बीन ऑलवेज हेल्पिंग अस आणि आमकां सपोर्ट सदांच आसता, त्यांच्या नेतृत्वाखाला आमी ही जी आमची हँडलूम हाजी जी कुणबी साडी आसा, जी गोवाची आयडेंटिटी आसा, तिका GI टॅग मेळ्ळा, ती आमी कशी प्रमोट करप. ती फक्त साडीच न उरता, फक्त एक हे नासता, ताजे डिफरंट प्रोडक्ट करप जे ताका व्हॅल्यू एडिशन म्हणटात. फक्त साडीच विकली म्हूण जायना आणि आमी जेन्ना ती विणटा तेन्ना आमी पळोवपाक जाय की ताच्या फाटलो विवर आसा, जो आमचो आर्टिस्टन आसा, जी गोंयची परंपरा, गोंयची संस्कृताय सांबाळून दवरपाक पळयता, तो कितली धडपड करता, ताका बरें प्रायस मेळटा काय ना, ताका मार्केट मेळटा काय ना, ताका आमी खंयच्या वटेन हेल्प करूं शकता हे आमी आमचे डिपार्टमेंट पळयता. आणि दुसरें म्हणजे तुमी जेन्ना म्हाका सजेशन केलें तो सर उलयतालो तेन्ना की आमी एक लूम हाजी लूम यान ताजी बँक आसूंक जाय. सर हांव हांगा सांगूंक पळयता की म्हाका हें खूब आवडलें, तुमी सगळ्यांनी फुडें हाडिल्लें. आमी थोडे यान आउटसायड गोवांतल्यान हाडून बीन एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक इन्चार्ज करून दिवपाक वयतालीं, तशेंच आमी करतलीं. प्लस आमी यान बँक कशी डेव्हलप करतली ते आमी हाजेर खूब खोलायेन हे करून सराच्या नेतृत्वाखाला आमी बँक हाडटली अशें हांव तुमकां सगळ्यांक
हे करता की आश्वासन दिता आणि हांव हे पूर्ण करून दाखोवपाची बी खमक दवरता. सो हांव सगळ्यांक सांगता की आमची ही जी हँडलूम हाजी कुणबी साडी आसा जी आतां गोंयच्या मळारच न्ही तर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल मळार हांव आतांच सांगिल्लें की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जे हांगा गोंयान आसा ते कोणाक खबर नाशिल्लें. पूण सर म्हाका सांगपाक जाय लास्ट इयर आमचे साऊथ गोवाचे 3 का 4 ग्रुप सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटराच्या थ्रू बँक ऑफ हाँगकाँग हांगा वचून आयल्यात आणि तांणी खुबश्यो थंय सेल करून बीन तांकां हे केल्ले आसा आणि म्हणजे तांकां इंटरनॅशनल मळारूय वचपाक आयला. आमचे बाय स्नेहा नायक आसा जे ओ साहेबां कुणबी साडीचे हे आसता ते तर म्हाका दिसता 6 कंट्रीनी वचून आयिल्ले आसा. अशी म्हाका अशी सक्सेस स्टोरी सांगपाक जाय जाल्यार खूब आसात पूण म्हाका हांगा वेळ काडपाचो ना. म्हणजे सगळ्या ह्या भयणांक जी धडपडटात फुडें सरतात तांकां पालव दिवपाचें तेंको दिवपाचें काम आमी करतले हें आश्वासन दिवन हांव ही म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. 12वो राष्ट्रीय हातमाग दीस म्हळ्यार आपल्या कुशल अशा विणकरांच्या कश्टांक तांच्या सर्जनशीलतायेक आणि भारताच्या समृद्ध अशा वस्त्र परंपरेक एक कृतज्ञ अभिवादन करपाचो दीस. आणि ह्या दिसा हांव आमच्या मध्ये उपस्थित खात्याचे सचिव श्री निखिल देसाई IAS हांचे लागीं मागता की तुम्ही उलोवप करचे. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या सोहळ्याक 7 ऑगस्ट 2026 नॅशनल हँडलूम्स डे आयज हांगा उपस्थित आशिल्ले चीफ गेस्ट आणि गोंय राज्याचे मानाधीश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, तशेंच डायरेक्टर दिपाली नायक, डायरेक्टर सगूण वेळीप, तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर इतर मानेस्त आणि भावांनो भयणींनो, पत्रकार मित्रांनो. 7 ऑगस्ट 1905 हो दीस एक खूपच आमच्या भारतीय फ्रीडम स्ट्रगलांतलो एक महत्वाचो दीस जावन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्याच दिसा 1905 7 ऑगस्ट 1905 जेन्ना बेंगालाचें पार्टिशन जालें तेन्ना सगळे जे राष्ट्रवादी आशिल्ले ते एकठांय येवन थंय एक तांच्यांनी चळवळ सुरू केल्ली आणि ती चळवळ मेनली आमचे जे हे स्वदेशी प्रोडक्ट जे आसा तेच आमी विकत घेवपाचे आणि ब्रिटीश सरकाराक एक व्हडलो धडो शिकोवपाचो असो तेन्ना निर्णय जाल्लो. ह्या दिसाचे महत्व जाणून घेवन आणि त्या चळवळीन जेन्ना खादी हाचे 2015 जेन्ना भारत सरकारान निर्णय घेतलो की 7 ऑगस्ट हो हँडलूम डे म्हणून आमी साजरो करचो, ताका एक हो एक ताचो बॅकग्राऊंड आशिल्लो. हँडलूम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जेन्ना तुमी तामिळनाडू वता तेन्ना थंय तुमी कांजीवरम साडी आयकल्या आसतल्यो. महाराष्ट्रान वता तेन्ना थंय पैठणी साडी आसता. तशेंच मध्य प्रदेशाच्यो प्रत्येक राज्याच्यो आपापले एक एक हँडलूम प्रोडक्ट फेमस जावन आसता आणि प्रत्येक म्हाका दिसता आमच्या भयणींकूय दिसता की जेन्ना आमी त्या राज्यान वता तेन्ना थंयच्यान कितें तरी एक हँडलुमाचो प्रोडक्ट आपल्या वॉर्डरोबान आसचो आणि ते कलेक्शन आपल्या कडेन आसचें. जेन्ना फॉर्मल खंयचें फंक्शन जाता तेन्ना आमी तें न्हेसचें. हाका लागून एक बरी जी अवेअरनेस आसा आमच्या बाकीच्या हँडलूम प्रोडक्ट्सा बद्दल, तितली जाय तितली अवेअरनेस आमच्या गोंयच्या हँडलूम प्रोडक्टाकूय आमी दिवची पडटली. मानाधीश मुखेलमंत्र्यांनी आतां आमी सरान एक अशें डायरेक्शन दिलें की हाजेर बरें मार्केटिंग जावपाक जाय. हाका आमी एक बरो फोकस्ड अप्रोच आसपाक जाय, जेणे करून आमचे जे प्रोडक्ट्स आसा हँडलुमाचे, भलेही आमी ल्हान प्लेयर आसत ह्या आख्ख्या हँडलूम मार्केटान, पण आमी एक सिग्निफिकंट प्लेयर जावन आसा. कित्याक आमची ही जी परंपरा आसा, एस्पेशली जे हँडलूम जे आमी हातान विणकाम जे करतात, एक गोष्ट लक्षात दवरपाची की 100% सगळे प्रोडक्ट हातान करपाक आयच्या जमान्यान ते शक्य जायना. पण हँडलूम ही अशी गोष्ट आसा जी आमी मिनिमम म्हणजे जे आमी विविंग जे जाता ते कंपल्सरीली हातानूच जावपाक जाय, जाल्यारूच ताका हँडलूम म्हणून ताका एक क्रायटेरिया ते फुलफिल करता. जर आमी मशिनान केल्यार ती क्रायटेरिया फुलफिल जायना. म्हणून प्रत्येक जो प्रोडक्ट आसा तो वेगळो असता, प्रत्येक जो प्रोडक्ट आसा तो युनिक असता आणि युनिक हँडमेड असता. म्हणून हाका प्राइस जो आसा तो मशीन मेड प्रोडक्ट्सा पेक्षा चड असता. भायर आमी पयले आमच्या भयणींनी इतले बरे प्रोडक्ट्स लायल्या. हांव तर तुमकां सगळ्यांक आग्रह करता की हे फंक्शन जाले नंतर कमीच कमी एक खंयचोय प्रोडक्ट तुम्ही घेवन वचचो घरा कडेन, जेणे करून आयज ही चळवळ आमी हांगासून सुरू करूया की आमचे जे हँडलूम आसा
ताका आमी खंय तरी एक बरें रेकॉग्निशन दिवया, आमच्या पयशांनी तांचे कडल्यान विकत घेवन आमी घरा कडेन आमच्या वॉर्ड्रोबात दवरुया, हांगासूनच सुरवात जातली. आणि हाका लागून आमचे जे प्रोडक्ट्स आसा, हँडलूम प्रोडक्ट्स आसा, ताका आमी जर स्वता जर आमी जर गर्व करना ह्या प्रोडक्टाचेर, जाल्यार भायल्यान जे टुरिस्ट येता ते तांकां अवेअरनेस करपाक खूप कठीण जातलें. गोंय सरकारान माननीय मुखेलमंत्रीच्या विजना अंडर 2 मोठे प्रोजेक्ट, एक नॉर्थ गोंयान आणि एक साऊथ गोंयान चालू आसा आणि ते येता ते काही दिसांनी कंप्लीट जातले. नेवगीनगर म्हणटा ते गोवा हँडीक्राफ्ट्साचे जे कॅम्पस आसा थंय गोवा हाट, तुम्ही ऐकला आसतलें, INA मार्केटांतलो दिल्ली हाट खूप फेमस आसा. थंय हँडीक्राफ्ट मेळटा, वेगवेगळे लोकल इंडिजिनस फूड मेळटा आणि हँडलूम्स मेळटा. जेन्ना हो प्रोजेक्ट नॉर्थ गोवान रेडी जातलो तेन्ना भरपूर ह्या आमच्या हँडलुमांक चालना दिवपाची एक मोठो थंय आमकां एक सपोर्ट मेळटलो. तशेंच आमचे कुणबी विलेज जे आमी साऊथ गोंयान साळवली डॅमाच्या खूप कुशीकूच थंय हे कुणबी विलेजाचे काम चालू आसा, ते येता ते दिसांनी कंप्लीट जातले. ही जेन्ना 2 प्रोजेक्ट्स आमची कंप्लीट जातली तेन्ना आमचे जे कारागीर आसात, आमचे जे हँडीक्राफ्ट आर्टिजन आसा, हँडलूम आर्टिजन आसा, तांकां एक बरें मार्केट प्लेस मेळोवपाची ह्या दोनूय जाग्यांसून म्हाका दिसता भरपूर मदत जातली. त्याच बरोबर सरान अशी आमकां सूचना दिल्या की हे प्रोडक्ट आमी ऑनलायन मार्केटिंग करपाक जाय. ह्या प्रोडक्टाचेर आमकां बरी पब्लिसिटी दिवपाक जाय, जेणे करून लोकांक हे अवेअरनेस जातले. आणि गोंयान येतकच गोंय सरकारान तर ऑलरेडी हे सुरू केल्लें आसा की कोणूय डिग्निटरी आयलो की ताका आमी कुणबी शाल जी आसा ती भेट करतात. भायल्यान प्रोडक्ट हाडून भेट करनात, पण कुणबी शाल तांकां दितात. तेन्ना एक कुतूहल म्हणून ते विचारतात ही कसली शाल, तेन्ना तांकां ते जाणीव जाता की असोय प्रोडक्ट आमच्या गोंयान जाता म्हणून. तर बारीक बारीक हे स्टेप्स आसा, व्हडलो काय तातूंत इंटरव्हेन्शन ना, पण ह्या बारीक स्टेप्साकूच लागून ही जी आमची हँडलूम वयर व्हरपाची जी चळवळ आसा ताका एक बरी चालना मेळटली. सरकाराचो ह्या गोष्टीचेर फूल सपोर्ट आसा. हँडलूम आर्टिजनांक आमी बरे डिझायन दिवप, तांकां ट्रेन करप, तांकां भायल्या विजिट्साचेर व्हरप, तांकां भायल्या एक्झिबिशनांनी पार्टिसिपेट करप, ही तर एक्टिव्हिटी चालूच आसा. भारत सरकाराचे फंड्स आमी टॅप करून थंयच्यान हांगा ह्यो फॅसिलिटी आमच्या गोंयच्या आर्टिजनांक दिवप, हाचेर आमकां पूर्णपणे आमी प्रयत्नशील आसा. आणि येता त्या दिसान तुमकां डेफिनेटली दिसतलें की ही जी योजना आसा ताका लागून आमच्या आर्टिजनांक मॅक्झिमम फायदो जातलो, हाचेर म्हाका पूर्णपणे मनांतसून उमेद आसा. तर आशा बाळगता की आयच्या दिसा पासून आमी आमचे जे गोंयचे हँडलूम प्रोडक्ट्स आसा ते गर्वान आमी सपोर्ट करतले, ते आमी घेतले, ते आमी जेन्ना आमचे सण आसता, उत्सव आसता तेन्ना एकामेकाक आमी गिफ्टिंग करतले. तशेंच हांव आमच्यो ज्यो आर्टिजन भयणी आसा तांकांय हांव रिक्वेस्ट करता की नवीन नवीन प्रोडक्ट आमी इनोव्हेशन करूयात, वेगवेगळे तरेचे प्रोडक्ट इनोव्हेशन करूया. नॉट ओन्ली लेटस ओके जॅकेट एक आसा, साडयो आसा, बरेचशे टेक्सटाईल प्रोडक्ट आसा, पण ऑल्सो युटिलिटी आयटम्स आमी करू शकता. तुम्ही भायर जर गेले जाल्यार तांच्यांनी आपली तकली वापरून सुंदर असे प्रोडक्ट केल्ले आसा. आनीकूय स्कोप आसा. तर डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट, कोयर टेक्सटाईल तशेंच हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मेळून आमी काम करतले आणि ही जी आमची कला आसा ती जगा मुखार दवरतले आणि आमच्या हँडीक्राफ्ट आर्टिजनांक बरो सपोर्ट मेळटलो अशीच हांव आयच्या दिसा उमेद बाळगता आणि म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. खूप सुंदर विचार तुम्ही हांगा मांडले. चरख्यापासून हात मागापर्यंतचो प्रवास हो फकत धाग्यांचो वा सुताचो न्हय, तर आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नांचो आणि स्वदेशी विचारांचोय हो प्रवास आसा. त्याच वरी स्वयंपूर्ण गोंयची संकल्पना मांडपी आणि ती संकल्पना पुराय जावपाचो ध्यास बाळगुपी आणि ती पुराय करपा खातीर दीस रात झटपी वावुरपी असे आमचे मुखेलमंत्री. वोकल फॉर लोकल या विचारांक सदांच ते प्रेरणा दितात आणि त्याबद्दल आपल्या भाषणांनी मार्गदर्शन सुद्धा करतात. जोरदार ताळ्यांनी आम्ही त्यांचे स्वागत करूया. हांव तांच्या लागीं मागतात तुम्ही मार्गदर्शन करचे. माननीय मुखेलमंत्री सर. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. नॅशनल हँडलूम डे हो मनोवपा खातीर आमी सगळीं जाणां हांगासर जमल्या. हाच्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे सेक्रेटरी हँडलूम सेक्रेटरी डॉक्टर निखिल, डायरेक्टर सगून वेळी दिपाली नायक, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर आणि बाकीची सगळीं म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, सगळ्यात पयली आयच्या नॅशनल हँडलूम डेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. नोंदणीत परबी भेटयता. हँडलूम डेच्या निमित्तान भायर लायिल्लें एक्झिबिशन हें खरोखरूच अप्रतीम आसा. म्हणजे ह्या निमित्तान आमी कितल्या गांवांनी हँडलूम प्रमोट करपाक शकले. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंतच्यो आमच्यो महिला भगिनी आपल्या स्टॉल्स, तांच्यांनी वेगवेगळे शॉल, बॅग, वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट्स हँडलूम रिलेटेड आणि आर्टिजन्स रिलेटेड तांच्यांनी भायर लायल्या.
तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आपली कला सादर करता आसतना स्वागत गीत आसतलें किंवा संगीत नृत्य आसतलें, ज्या भयणींनी हांगासर सेलिब्रेट केलें गायलें तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका खूब गर्व जाता की हांव आत्ताच म्हणजे सगळ्यांची भाशणां आयकता आसतना 2019 मुख्यमंत्री जालो आनी 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम प्रमोट करपा खातीर सुरवात केली. ताज्या पयलीं हँडलूम शॉल मार्केटांनी दिसनाशिल्लो आनी ताज्या उपरांत आमी जेन्ना हँडलूम प्रत्येक कडेन जेन्ना प्रमोट करपाक सुरवात केलो तितूंतल्यान हांव पळयतालो की पयलें ट्रेनिंग, दुसरी अवेरनेस आनी ताज्या उपरांत प्रोडक्शन आनी आतां मार्केटींग म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत गांवांतल्यान जी ट्रेनिंग लावपाक सुरवात केली. सगळ्या तरांनी ट्रेनिंग लायिल्ल्या कारणान स्किल्ड लेबर जाका आमी म्हणटा तो जाय तो प्रत्येक कडेन म्हणजे तुमी जर पळयशात शिरोडा आसतलें, साखळेत आसतलें, पेडण्यान आसतलें, मांद्र्यान आसतलें, सांग्या आसतलें, केपें आसतलें, ह्या प्रत्येक कडेन अश्यो महिला भगिनी ज्यो तयार जाल्यो की हय हांव हँडलुमाचेर हातमागाचेर शॉल करपाक तयार आहा, साडी करपाक तयार आहा, कॉयर मॅट करपाक तयार आहा, आर्टिजनचेर बॅग करपाक तयार आहा. हे वेगवेगळे म्हणजे आमी स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाचें काम केलें. दुसरो मोठ्या प्रमाणांत आमी अवेरनेस केलो आनी हो अवेरनेस कसो म्हणजे फक्त ल्हान मनीस न्ही, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना आमी शॉल कुणबी शॉल घालता तेन्ना एक म्हणजे टॉप लेवला वयल्या मनशाक आमची शॉल आमी घालता. एका म्हज्या भयणीचो एक व्हिडिओ आशिल्लो, ताणी म्हटलें की आपूण केल्ली शॉल जेन्ना एखादो प्रधानमंत्र्याच्या गळ्यान घालता ते आपल्या खातीर गर्वाची गजाल आसा. हो अवेरनेस आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावयलो, हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. ताका बूस्ट तेद्या वेळार आमी म्हणटा नाबार्ड हाजी हांगासर आशिल्ली तांची मॅनेजर उशा रमेश म्हणून आशिल्ली, तिणी खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे पयले फावटी एक नॉन गोवन महिला स्वता तिणी कुणबी साडी घातली आनी नॅशनल लेवला वयल्या कॉन्फरन्सान सांगलें की हय गोंयच्या विवरांनी केल्ली साडी आपूण जेन्ना हांगासर घालता ते साडयेची कॉस्ट ऑटोमॅटिकली ती साडयेची कॉस्ट वाडली. हें काम जें आसा पळय न्ही हें आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत केलें. ज्या वेळाचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे विवर्स धाडपाचें काम मेळ्ळें तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटान म्हणजे कुणबी शॉल घेवन चलात, कुणबी साडी घेवन चलात आनी तें प्रमोट करपाचें काम हें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन केलें. खूब जाणां जे आसतले आतां स्नेहा नायकाचो जो उल्लेख केलो ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्या डिपार्टमेंटांत केलें. म्हणून आमी म्हटलें पयलीं आमी ट्रेनिंग दिली, दुसरें आमी अवेरनेस लोकांच्या मदीं जागृताय घडोवन हाडली, तिसरें आमी हाजो मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा पळय खूब कडेन जावपाक जाय. जरी ते लार्ज स्केलीन एक व्हडली इंडस्ट्री गोंयांत आमच्या घालूंक शकना बट बारीक स्मॉल स्केलीन म्हणजे आतां तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार शिरोड्या आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणांत भायर आशिल्ल्यो महिला भगिनी ही खूब मोठ्या प्रमाणांत तयार करता. आतां जर एकी कडेन जर आमी म्हटलें की आमकां 20,000 शॉल जाय जाल्यार वांगडाच 20,000 शॉल वेगवेगळे कडल्यान ते आमकां मेळपाक शकता. इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा तें गोंयांत जावपाक लागलां. लास्ट उरला तें मार्केटींग म्हणजे ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र करून तें मार्केट लिंक करप हें काम उरलां. हांवें ऑलरेडी निखील आनी सगूण हांच्या कडेन उलयलां. थोड्याच दिसाच्या भितर जितक्या सेंटराचेर जितकें प्रोडक्शन तयार जातलें तें 100% ताका मार्केटींग कशें दिवप हाजेर आमी वर्किंग करता. त्या खातीर तुमी प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत करात, ताका मार्केटींग दिवपाचें काम आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट हे थोड्या दिसाच्या भितर करतले. म्हणजे आयदर तुमी कुणबी शॉल करात, साडी करात, वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करात, ताका मार्केट लिंक करून दितले. आमचो मार्केटींग रिप्रेझेंटेटीव तुमच्या कडेन येवन ते प्रॉडक्ट मार्केटान कशें लिंक करपाचें हाजो विचार ऑलरेडी हांवें तेंच्या कडेन सुरवात केला. थोड्या दिसाच्या भितर तेंय सुरवात जातलें जेणे करून मॅक्झिमम आमकां आर्टिजन्स जे आसा पळय हातूंतल्यान रेडी जाल्ले मेळटले आनी तुमकां जो आमी म्हणटा की जेन्यून इन्कम जो मेळपाक जाय ह्या निमित्तान म्हाका खूब खोस भोगता. कारण म्हज्या मुख्यमंत्रीच्या टेन्युअरांत ह्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळांत एखाद्या महिला भगिनीक सक्षम करपाक शकले, तिच्या पांयार उबी करपा खातीर शकले. तिका आमी की तूं कितें तरी करूंक शकता हें तिका दाखयलें आनी ती आज करता. स्वता स्टॉल घेवन काणकोणांतल्यान एखादी महिला भगिनी येवन आर्ट एंड कल्चरांतल्या ह्या ऑफिसान घालप म्हाका इट इज अ प्राऊड मोमेंट. म्हाका खबर आहा ताका कितें व्हडले पयशे मेळचे ना आयज बट जो अवेरनेस तो लोकांच्या मदीं दाखोवपाक शकतले. हांव जर समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की जेन्ना तुमकां प्रॉडक्ट जो घेवपाक जाय, कारण हांगासर स्मॉल स्टॉल घातले हांगासर कोण येवन घेतलो असो ना, बट जेन्ना तुमकां घेवपाक जाय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट तेन्ना तांच्याच कडल्यान घेया
आणि हेच प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्ही ते प्रमोट करीत चलात. इवन द गोवन इंडस्ट्री, गोवन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट जितके जण बिझनेस करता ह्या सगळ्या जाणांनी एखादी शॉल घालपाची आसत ती आमकां काश्मीरी शॉल हांगा हाडून घालपाची गरज ना. ती गोंयची कुणबी शॉलूच ताका जर घालीत जाल्यार ती चड म्हत्वाची आसा. काश्मीरी शॉलाचो एकदां कॉस्टूच 40,000 आनी 50,000 रुपयाची शॉल आसात, लाख रुपयाची शॉल आसात, म्हणजे सिंगल शॉल आसात. बट ते इतके कॉस्टली घालच्या पेक्षा आमच्या आर्टिजनांक ते पयशे मेळपाक जाय म्हणून ती गोंयची कुणबी शॉल आसत जाल्यार ते आमकां प्राऊड फील जातले. म्हणजे एखाद्या विवर भयणीन ती तयार केल्ली, एखाद्या ग्रामीण भागात म्हणजे ती तयार केल्ली, ऑस्टोना सारकेल्या सेंटराचेर ती तयार केल्ली शॉल आसतली ती तिका ते सक्षम करता, तिका आर्थीक उत्पन्न दिवपी हे जर आसतले तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी जर म्हणटा की हँडलूम डे मनयता ताच्या फाटलो उद्देश कितें, तर हँडलूम डे मनयता हेच्या फाटलो उद्देश समेस्त गोंयकारांक कळचें की हय अशा पद्दतीचे प्रॉडक्ट हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लोकां कडेन पावोवपाचो तयार करता. स्वदेशी मुवमेंट आसतलो किंवा वोकल फॉर लोकल आसतलो, ह्याच हातूंतल्यान आमी लोकल आमचो आर्टिजन्स जो आहा ताका सक्षम कशा पद्दतीत करप हें काम आमी सातत्यान करीत आयिल्लें आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही कॅम्पेन चलयली. वोकल फॉर लोकल हो तेंच्यांनी नारो चलयलो आणि आज आमी माय हँडलूम माय प्रायड, माय प्रॉडक्ट माय प्रायड, म्हणजे हय आमचो हँडलूम हो आमकां आवडटा, आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ते आमी तयार केल्लो प्रॉडक्ट हो गोंयकारांनी सगळ्या जाणांनी वापरचो. ह्या खातीर हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक उलो मारता की आमी जर सिंपल हो प्रयोग म्हणून जर केलो आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आर्थीक हो फायदो आमच्याच महिला भगिनींक खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता आणि ते तेंच्यांनी करचें. बाकीचे म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळी एक्सपर्ट्स हांच्यांनी तुमकां ऑलरेडी सांगलां की कशा पद्दतीत ह्या प्रॉडक्टाक प्रमोट करपाक तुमी अजून बदल कितें करपाक जाय, ताका आनीक ट्रेनिंग कितें घेवपाक जाय, सरकारा कडल्यान सपोर्ट कितें जाय हो 100% आमी तुमकां दिवपा खातीर तयार आसा. आनी हाज्याय फुडें तुमकां अशा पद्दतीत हो सपोर्ट सगळ्या जाणांक मेळटलो. बट ताच्या खातीर आनीक वेगवेगळ्या पद्दतीत तुमी हे ट्रेनिंग करचें. म्हाका दिसता की आमी आतां पर्यंत चलोवपी हँडलूम सेंटर्स आनी आर्टिजन जर पळयत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात ही आमी ट्रेनिंग दिवपाक शकली. ताच्या खातीर मागीर हँडीक्राफ्ट आसतलो, टेक्सटायल आसतले किंवा क्वायर आसतले. इवन जो खुबशे फावटी आमी सगळीं जाणां जो क्वायराचेर जो लक्ष दिना म्हणजे ते क्वायर आमी विचार कितें करता, आमी सगळे नाल्ला पासून सोण्णां काडटा आनी सगळी चुलीन उडयता. ओके, बट ताज्या पासूनच आज खूब मोठ्या प्रमाणात त्या क्वायराची नॉट ओन्ली द क्वायर मॅट बट इन अ फॉरेन कंट्री जी वायन प्रिजर्व करपाक दवरता त्या बॉटलाच्या भोवती कंप्लिटली ते कॉयर लावन ती कितलीशींच वर्सां प्रिजर्व करपाक दवरता. तेजे हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन दिलां त्या कॉयराचोय बी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी कसो उपयोग करपाक शकतले आनी मार्केटांत कशें हाडपाक शकतले ताची थोड्या दिसांच्या भितर ती कॉयराच्या बद्दल ट्रेनिंग दिवपा खातीर डिपार्टमेंटाच्या वतीन सुरवात जातली. म्हाका दिसता जेणे करून आमी महिलांक थोड्या प्रमाणात काय आसना की एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर ही आमी सुरवात केल्ली आसा. कालूच हांवें RDAच्या वर्कशॉपात ऑलरेडी दिपाली नायक मॅडम म्हाका सांगला की कशा पद्दतीन महिला भगिनी आमी खूब बऱ्या पद्दतीन गोंय सरकारच्या सगळ्या कामांनी इन्वॉल्व करपाक शकता. ही कामां जर आमी केली जाल्यार भायरसून येवपी लेबर कमी जातले आनी हे जर आमी केलें ना जाल्यार डे बाय डे भायरसून येवपी लेबर हो वाडतच रावतलो. आमी आज पळयता की बारीक इंडस्ट्रीन गोंयकार बारीक काम करपाक पळयना, ऑटोमॅटिकली ते काम करपा खातीर सायडीच्या डिस्ट्रिक्टांतल्यान लोक येता, हांगा येयलो काय लोक तो हांगा सेटल जाता काय त्यांचो नंबर वाडत वता. मागीर आमी म्हणपाक नाका की रे तो आयल म्हणजे स्पेसिफिकली आमी जे म्हणटा पळय न्ही मागीर ते सगळे जाण भायरसून येवन हांगाच रावता. बट हे सगळें काम जेन्ना म्हणजे हांवें त्या खातीर काल अपील केलें की प्लांटेशनचें काम हे प्लांटेशनचें काम RDAच्या बरोबर घेतलें आसत जाल्यार तें आमीय करपाक शकता, महिला भगिनी इजिली करपाक शकता. म्हणून हे कामा खातीर सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन जर फुडें येत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन ती आमी सगळे करपाक शकतले. आमी सातत्यान हँडलुमाचेर जर भर दिलो आसत जाल्यार आमी खुबश्यो गजाली पळयता की सादी म्हणजे प्लास्टीक बॅगाचो यूज जर कमी करतले आसत जाल्यार तेजो सुद्धा उपयोग आमी अशा पद्दतीन खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. आनी हे खरें सांगता परत एकदां म्हणजे सस्टेनेबल एनवायरमेंटाचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तें काम खूब बऱ्या पद्दतीन जर कोण करपाक शकतले आसत जाल्यार त्यो महिला भगिनीच करपाक शकतले. कारण ती चड खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे फोकस करता किंवा बाकीच्या हेजेर सगळ्याचेर विचार करता. आयच्या दिसाक परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक हांव ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना म्हणजे हँडलूम खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत प्रमोट करपा खातीर सरकाराची तयारी आसा. तितक्या मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन आनी मार्केटिंग
हे आमच्या मार्फत जातले. हांव तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की खूप मोठ्या प्रमाणात हो प्रॉडक्ट प्रमोट करपाक, मॅन्युफॅक्चर करपाक तुम्ही सगळ्या जाणांनी हातभार लागचो. खूप सगळ्या जाणांनी हे वापरपाक गोंयकारांनी सुरवात करची. हे करीत जाल्यार खऱ्यो हँडलूम डे आमी मनयता तो सार्थक जातलो. इतकेच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.